तेका धरलो मारलो तेका बडयलो तेजे कडल्यान पैसे काढून आले. आम्ही असं आय संगीताच्या घराकडे संगीताचे आपणाचे खुदचे घर ना ते एक रेंटाक रावता पळय धाकटूल तेजो एक रूम एक धाकटुली गॅस थिंग. लोक पैसे मागता अरे पैसे घाल म्हणटा 10,000 म्हाका मोबाईल घेवपाक जाय आणि लोक घालता. आणि हे बाबडे इतले सिन्सियर चोडू हेका कोणूच मदत करपाक फुडें सराना. शेम ऑन यू गायज. हे धर सारखे पळय मेज हे. सो गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्ती फॉर गोवन्स. आयज आमी येयल्लेली आसा संगीतागेर आणि सगळ्यांचे बरे मागपाकूच येयल्लेली आसा. पळयात तुमी कितें आहा तें हांगासर सिच्युएशन. आमी आसा आयज संगीताच्या घराकडे संगीताचे आपणाचे खुदचे घर ना ते एक रेंटाक रावता पळय धाकटूल तेजो एक रूम एक धाकटुली गॅस थिंगेर आनी कांयच ना पळय तुमकां फकाणां दिसता पळया सारकें मगे आई. आनी संगीता तुका खरें सांगता तुजी व्हिडिओ घातली आनी इतले येता मगो फटसून बरी इतले लोकांनी एप्रिशिएट केलो म्हाका. तितूंतले मगो थोडे लोक अशेंय आहा कित्याक तेका हेल्प करता आवय तेका हेल्प करूं नाका. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जें म्हाका कोणी सांगलां. हांव परत एकदां संगीताच्या पांया कडेन उबो आसा पळय हांगासर तोंडा फुडल्यान उबो आसा आनी हांव तेका सदींच सपोर्ट करतलो. थँक्यू. कित्याक हेल्प करतलो तें तुमकां सांगता. शी इज नॉट द वन यू आर थिंकींग. तुमी चिंतता पळय तें न्हू. तेका तुमकां खरें सांगता हांवें शॉपाचेर रेंट भरपाक पयशे दिल्ले. ते चोडवान आपणाचें कांयच चिंतिनासतना हटा सावंतकी गटा म्हणून तेणी एका भुरग्याक किबोर्ड घेवन दिलो. तो किबोर्ड कितें हो गेमी घेवपाक न्हू. ते बाबडे फुडल्या भुरग्याक टोटली दिसना. तेजी स्टोरी तुमच्या आमी ब्लॉगान घालतली. सारकी हार्ट टचिंग स्टोरी बाबड्याची भुरग्याची. हे चेडूं आपणाचें चिंतिनासतना दुसऱ्याक पळयता न्हू त्या चेडवाक सदींच सल्यूट. आनी तसल्या चेडवाक हांव सदींच हेल्प करतलो. आनी तेका सांगलां तूं म्हाजी भयण आहा म्हणून. तूं म्हाजी भयण सारकें मगो हय काय ना. तेका हांवें आयज फर्स्ट टायम कितल्या दिसांनी तेका आयज नंबर दिला. तेका विचार तुका नंबर दिल्लो काय म्हाजो. म्हाका अजिबात नंबर दिलो ना. हांव कितें थँक्यू पासून म्हणपा जाल्यार हांवें ते इंस्टाग्रामार घातलें इंस्टाग्रामार आनी तेका नंबर हांवें दिवंक नासलो. हांवें तेका पयलो तेका टेस्ट केलो आनी पयलेच दिसा ते म्हाका दाखोवन दिले की आपूण कशें भुरगे पळय ते. नॉट इंट्रस्टेड वीथ मनी नॉट इंट्रस्टेड वीथ एनीथींग. तेका हांवें पयशे दिलेले तेणी दुसऱ्याची लायफ हॅपी केली. कितले बरें दिसता पळय असले लोक संवसारांत मेळटा पळय ते. नाल्यार नाक्का जाल्ले एक लोक आसता तेंच्या बद्दल हांव सांगूंक सोदिना. ते तुकाय खबर आहा संगीता. म्हाकाय खबर आसा. तेंच्या बद्दल उलोवन आमचे तोंड पिड्ड्यार करपाक आमकां इंट्रस्ट ना. सारकें. आतां हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांवें मोबायलाचो न्हू फ्लॅश ऑन केला पळय हांगासर पळय तेंचेर कांयच ना बावड्यागेर. तेजी लायफ सारकी स्ट्रगलींग आसा. जर्नी अजून तेजी स्टार्टूय जावंक ना. सारकी मगे आई. तूं आतां संगीताची आई कितें म्हणूंक सोदता तूं. कितें म्हणून समजूं हे पळय हे खंय रावता पळय आमी रेंटाक कशें रुमान आहा आनी तेका इतले ते बरे फुडें सरता म्हणल्यार लोकांक कोण जाला जेलशी करता करूंक ना आनी कोणी आयकना. आतां तुमचो व्हिडिओ पण तेजे कडेन कोणी एकटो उलयला पूण तो अजून काय फुडें सरोंक ना. उलयला आपूण करता अशें म्हटलें अजून जाग येवंक ना. म्हणजे तुमकां रिस्पॉन्स केलो आनी फोन केलो करता म्हणून सांगलो. तशेंच म्हाज्या एका 2-3 जाणां फ्रेंडांनी तुजो नंबर मागला. हांव खूद तुजे कडेन परमिशन घेवंक सोदता की तुजो नंबर हांव त्या मनशाक शेअर करूं शकता की ना पळय ते. हेज्या बद्दल हांव उलयतलो मागीर उलयतलो. कित्याक काकी कितें जाता पळय ते संगीता एक चेडूं भुरगें जाता. आमी तेजो नंबर काडून कोणाक दिवं शकना. सारकें न्हू. आयज काल लोक बरेय आसा आनी वायट लोकांची संगती हे चड आहा. कळ्ळें तुमकां. वायट लोकांची हे चड आसा लिस्ट चड आहा. बरे लोक खूब कमी आहा संवसारांत. तशेंच चेडवा भुरग्याचे नंबर आमी दिवं शकना. सारकें मगे हां. सो आतां आमी येयल्लेले आसा संगीतागेर आनी हांगासर तुमकां बरें विजन गांवान आसतलें. सो हांव आतां संगीताक घेवन बरें ते बारीक सारीक ल्हानशे धाकटुल्या जाग्यार वयता आनी एक बरी व्हिडिओ काडून तुमकां कितें आहा तें दाखयता. पळयात तुमी हांगासर रूम तेजो पळया हांगाल्यान वयपाचें भायर. सो आमी ब्युटिफूल संगीताक घेवन भायर सरलेली आसा. न्हू संगीता आमी खंय भोंवंक येयल्यान गो. आं ओके. बेस्ट व्यू दाखोवपाक हाडला खंय तेणी म्हाका. बस्तडशे व्यूवाक हाडला पळय हांगासर बस्तड्या. ओके संगीता कितें म्हणूंक वयतालो हांव तुका की हांवें तुका बारीक मदत केली आनी ती मदत तुवें दुसऱ्याक केली. कशें दिसता तुका. बरें दिसता काय ना. बरें दिसता म्हाका खूब म्हणजे खूब. कित्याक जो तो कीबोर्ड आसा पळय न्हू जे आतां हांव प्रोस्पेक्टीव तेजो चिंतता तेणी सायटेड स्कुलान वयचें आनी तेणी शिकचें. आतां जर तो कीबोर्ड घेवन जर तो टायपींग करपाक लागलो जाल्यार ते टिचरींकूय कळटलें न्हू तो रॉंग टायप करता. म्हणजे
रायट करता सारखे, 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 त्याचे सारखे. टायपिंग जाले इन्क्लुझिव्ह एनवायरमेंट जालो ना. म्हाका एक सांग तो कीबोर्ड कितें जो आमी जे रेग्युलर कीबोर्ड यूज करतात तसलोच कीबोर्ड तो काय तो कितें स्पेशल कीबोर्ड असता? तसलोच कीबोर्ड सेम. आणि जसे तुम्ही टायपिंग करता पळय तसेच आम्ही टायपिंग करता. सेम टायपिंग सेम कीबोर्ड सगळे सेम. ओके ओके ओके. आणि म्हाका एक सांग संगीता, तुवें पयला आसतलें हे लोक थोडे बरे उलयतात, थोडे वायट उलयतात, थोडे म्हणटात कितें रे तें, और कितें गो तो, और कितें रे तें. तल्ल्यांक तूं कितें म्हणूंक सोदता? तसलें हांव म्हणूंक सोदता की तुमी म्हणा, जोपर्यंत तुमी म्हणना न्हू, तुमी जोपर्यंत आमचे वायट उलयना पळय तोपर्यंत आमकां कशें कळटलें न्हू आमी वायट म्हणून. हय हा हे मात सारकें उलयलें तूं, सारकें आमी उलयलें. इम्प्रूव करता, तुमचंच नुकसान, आमचें कांय ना भितर. आणि एक तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदता. ओके, हांवें 2 व्हिडिओ घातलेल्यो, पार्ट 1 आनी पार्ट 2 घातलेलो संगीताचो. ओके, आणि हांवें रिक्वेस्ट केलेली कोणी तुमी फुडें सारा हेल्प करा म्हणून. थोड्या भावांनी म्हाज्या तेजो नंबर मागलो, हांवें नंबर दिवंक ना. पळयात गायज, हांव तुमकां त्या चेडवाचो नंबर दिवं शकना. ते चेडू भुरगे म्हाका हांव तुमकां कोणाक वळखना. जे कोणाक वळखता ताका डायरेक्ट काडून दिवं शकता, वळखना ताका हांव दिवं शकना. कोण कितें खबर नात न्हू, आयज काल कोणाचें कांय खबर ना. चेडू भुरगे तेजो नंबराचो मिसयूज केलो, ताका फोन मारून त्रास करूंक लागले, फोन मारून ताका आनीक कितें करूंक लागले, तेजो फायदो घेवंक लागले. आनी कितें, हू वील बी रिस्पॉन्सिबल? तशें आसता तें. आनी तशेंच तुमकां सांगता, आयज हांव इतलो हर्ट जाल्लो आसा, इतलो हांव सारको, म्हाका 2 दीस जाले सारके केन्ना संगीता कडेन मेळोन तेज्या वांगडा हे न्हू शेअर करूंक सोदी हांव. ओके, सो जालें कितें तुमकां सांगता, हांवें 2 व्हिडिओ घातलेली आनी तुमकां सगळ्यांक सांगलेलें फुडें सरा तेका बाबड्याक हेल्प करा म्हणून. ओके, आनी थोड्या प्रमाणान हेल्प केलें लोकांनी, ना न्हू. ओके, सांगता तुमकां, हे तुमकां फॅक्ट ऑफ लायफ सांगता. संगीता तुका संगीताक बाबड्याक कोणी हेल्प केली, संगीतान म्हाका डायरेक्ट सांगलें ए पळय हेणी म्हाका हेल्प केला म्हणून. सिन्सियर चेडूत न्हू. त्या टायमार ह्या चेडवाक हांवें धरलो, ज्या दिसा तेंगेर गेल्लो पळय हांव त्याच दिसा, की हे चेडू बाबा केन्नाच कितें रॉंग सांगपी न्हू आनी रॉंग करपी न्हू म्हणून. ओके, तशीच एक कायंड ऑफ एक्ट म्हणटा पळय तो दिवेश गावडे आनी नीता गोसावी हेणी केल्लेली आसा. एक बारीकशी मदत धाडलेली आसा. आनी ह्या मदती उपरांत हांव तुमच्या वांगडा कितें उलोवपाचो आसा पळय तें तर तुमी रायट आसा काय रॉंग आसा न्हू तें म्हाका कॉमेंट करून सांगा. कोण म्हाका वळखता तेंच्यांनी म्हाका कॉल करून सांगचें, मॅसेज करून सांगची, व्हिडिओ कॉल करून सांगचें, एनीथींग. ओके, आतां तुमी पयला आसतलें खूब जाणांक तुमी लोकांनी हेल्प केली, कोणाक तुमी थोड्यांक हेल्प केली. त्या मनशांनी 25-25 हजाराचे मोबायल घेतले. मोबायल घेवपाक तुमी लोकांक हेल्प करता, म्हाका सांगा मोबायल घेवपाक करता हेल्प? ना करिना. सारकें न्हू. तुमी आपणाच्या पोटाचे 2 रुपया कमी करता, 200 रुपया कमी करता. आयज आमी जेवया नाका, आयज आमी थंय वयपाचें आसलें तें वचया नाका, अशें तुमी करून 200 रुपया करून दुसऱ्याक हेल्प करता. सारकें संगीता? अशें करून तुमी लोकांक हेल्प करता. आनी फुडलो मनीस कितें करता, काडटा पयशे, मोबायल हाडटा, आनी ते मोबायल हाडटा ते पळोवन बसून ओके व्हिडिओनी दिसता की तुमी मोबायल हाडला, मोबायल घेता, मोबायल घेवन भोंवता. हे पळोवन पासून, हे तुमच्या दोळ्या मुखार दिसोन पासून तुमी न्हू आनीक मनशाक न्हू तेकाच हेल्प करता. तुमी आनीक हेल्प करता, आनीक हेल्प करता, आनीक हेल्प करता. कित्याक 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 तुमकां सांगता हांव कितें पळय तें. आयज म्हाका मुगो संगीता दिवेश गावडे ओके ह्या भुरग्यान मुगो 1000 रुपया जीपे केल्लो तुका दी म्हणून. आनी मुगो नीता गोसावी ऑल द वे फ्रॉम पार्शा, तेंचें मुगो एक शॉप आहा गुरू ग्राफिक्स म्हणून, तेणी तुका 500 रुपया धाडलेले. ओके, आतां हांवें पळया मुद्दम पळय हे पयशे मुगो बॉल्सांतले एनवलोपान घालूंक ना. हे सारके धर, लेफ्ट हातीले धर, सारके पळय मेज हे. ओके, हे 1500 ओके दी हांगासर सांगता तुका. हे 1500 हांवें खंयच्या एनवलोपान घालूंक ना. आतां कित्याक घालूंक ना आनी हांव एनवलोपान कित्याक घालता तें तुमकां सांगता. आयज पयल्या फावटी सांगता तुमकां. आयज न्हू ह्या चेडवाक हांव पयशे दिता, 40,000 दिता हातीन अशें न्हू, आनी ते तर हांव डायरेक्ट दिता, सांगून दिता न्हू. खंय तरी न्हू त्या फुडल्या मनशाक धोका आसता. अरे तेजे कडेन 40,000चे हें आहा, एनवलोप आहा, खंय रावता ते, तेका धरलो, मारलो, तेका बडयलो, तेजे कडल्यान पयशे काडून येले, अशें जाता सिच्युएशन. आनी हें जाल्लेलें आसा. आनी हे 1500 न्हू हांव तेजे कडेन डायरेक्ट दिता हातीन. संगीता हे तुज्या हातीन दवर घे पळय, रायट हातीन घे तुज्या. ओके, हे तुका मदत केल्लेली आसा नीता गोसावी आनी दिवेश गावडे. ओके, आतां हांव कितें म्हणूंक सोदता, जे लोकांक गरज ना तेका ऑलरेडी मदत पावलेली आसा तेंकां तुमी घे म्हणून मदती करता. ते मनीस, फुडले मनीस गाडी घेता, फुडलो मनीस मोबायल घेता, तेजो दुरुपयोग करता.
आनीक कितें करता हेच तुमकां पळोवपाक जाय. आनी हे चेडू बाबडे सिन्सियर चेडू, हेका हांवें मदत केली, घे गो म्हटलें तुज्या घराचे शॉपाचे रेंट भर, तेणी ते पयशे काडले आनी बाबड्यान दुसऱ्याची लायफ हॅपी केली, दुसऱ्याच्या लायफान दिवो पेटयलो. कितले कायंड ऑफ एक्ट तेणी केल्लो आसा खबर आसा. हांव खरेंच प्राऊड फील करता संगीता, म्हाज्या लायफान तुज्या आहले चेडू खंयसरूच येवंक ना. हांवें इतल्या जाणांक हेल्प केला पुजा, तुका देवाच्यान सांगता, म्हाज्या मम्मीच्यान सांगता, कोणूच इतलो सिन्सियर ना तितलें हें चेडू आसा. आनी तेका आमकां कोणी हेल्प केली, तेणी म्हाका स्क्रीनशॉट मारून दाखयलो, हे पळय आं म्हाका हेल्प केल्या म्हणून कोणें. अशें आयज पर्यंत कोण ना संवसारान. आनी कोणाक हेल्प केली न्हू ते मनीस न्हू 12 मारतात फाटल्यान. ऍक्च्युली ते शॉपाचे रेंट हांवें दिले न्हू, ते हांवें स्क्रीनशॉट मारून धाडले की हे पळय तुम्ही दिले ते हांवें तेका दिले. आनी हांवें जे एकठांय करून दवरलेले शॉप रेंट दितले म्हणून, म्हाजे कडेन चड जावंक नासले, 800 रुपयाच आसले, पूण ते हांवें तेजो कीबोर्ड घेवन आनी OTG घेवन 1000 रुपयाचो तेका दिलो. पळय कितले बरें दिसता पळय ते. आतां तुमी म्हाका सांगा, हांव कितें म्हणटा, 100 रुपया व्हेरी इम्पॉर्टंट, 1 रुपया 10 रुपया इम्पॉर्टंट लायफान. कित्याक मेहनत कितें पळय ती संगीताक खबर आसा, हे पुजाक खबर आसा, हेंकां दोगांयकूय खबर आसा, तेंच्या आवयक खबर आसा, तेज्या आवयक खबर आसा कितें पळय तें. सारकें उलयता मुगो हांव? सारकें. हां. आनी अशा लोकांक तुमी फुडें सरोन हेल्प करच्या जाग्यार कोण दुरुपयोग करता, कोण मोबायल घेता, कोण गाडी घेवंक सोदता, कोण त्या पयशांनी आनीक कितें करता, तेका हेल्प करून कितें मेळटलें शाण्या. आनी तेंची घरां पळयात केदी व्हडली आहा ती, केदें व्हडलें घर आसा, केदें व्हडलें सगळें आसा, सगळें आसा. तुमकां देवाच्यान सांगता हांव, असल्यांक हेल्प करच्या जाग्यार न्हू तुमी खंय तरी वचा. भायर कोणाक भुरगीं दिसता न्हू, अशी रोडार दिसता न्हू, कोणाक अन्न ना, खावपाक चड्डी अंडरवेअर ना न्हू, तांकां अन्न दिया, तांकां खावपाक दिया, तांकां न्हेसपाक दिया. एदी पोरां बाबडी धाकटुली चोडवां, फिमेल चोडवां नागडी भोंवतात, तेंचो बाबडे रेप जाता, बलात्कार जाता तेंचे वचा आनी कपडे आंगार कपडे दिया. असले नाका जाल्ल्या लोकांक तुमी हेल्प करता, मोबायल दिता, मोबायल घेवपा लोक दुरुपयोग करता पयशांचो. मोबाईल घेवपाक थोडे लोक पयशे मागता, थोडे लोक पयशे मागता, अरे पयशे घाल म्हणटा 10,000 म्हाका मोबायल घेवपाक जाय, आनी लोक घालता. आनी हे बाबडे इतले सिन्सियर चेडू, हेका कोणूच मदत करपाक फुडें सराना. शेम ऑन यू गायज. एकूच हांव सांगपाक सोदता, मानता की डिसेबल लोकांक मोबाईल म्हणजे जितलो तुमी कम्फर्टेबल आसा, आतां सॅमसंग आसा, आतां ते ओपो विवो बी आसा पळय, ते आमकां तितले एक्सेसिबल ना, हे हांव मानता. पण जर तुमकां मोबाईल घेवपाक जाय जाल्यार तुमी तुमच्या कश्टांनी जे कितें जाता तेजो तुमी घेवंक शकता. जसं की आतां हांवें घेतला. संगीता असले भुरगे बाबडे, तेका घर पासून ना, तेजे खुदचे तेजो कितें म्हणून हांव तुमकां कितें सांगू. ते चेडू भुरगे आतां वय तेजे वाडलेले आसा, तेका आतां न्हांवंक वयतले, तेका आतां टॉयलेटीन वयतले, तेका आनी कितें वयतले जाल्यार तेजे कडेन आयज एक खुदचें घर ना. वय तेजे वाडलेले आसा. सारकें पुजा हांव कितें उलयतां, सारकें उलयता मुगो, तेजे वय वाडलेले आसा ह्या चेडवाचे. तेजे कडेन बाबडे कडेन घर पासून ना. तेजी स्ट्रगलिंग सिन्स शी इज बॉर्न. ते आतां स्ट्रगल करता, चालूच स्ट्रगल करता. कितें म्हणपाचें गायज, असल्यांक हेल्प करा जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणांनी. म्हाजे मगो 2-3 जाणांनी फ्रेंडांनी म्हाका नंबर विचारलेलो, हांव तुका पर्सनली रावलेलो विचारपाक की हांव नंबर दिवं पळय तो. सो मागीर तुजे कडल्यान हांव डिसिजन घेता आनी ताका नंबर शेअर करता. तशेंच एका भुरग्याक हांवें ऑलरेडी तुजो नंबर दिल्लो आसा, कित्याक तो वेल नोन आनी वेल ट्रस्टेड पर्सन म्हाजो, कळ्ळें तुका. तो तुका फोन मारतलो आनी ही मायट हेल्प यू. ओके, तुजे कितें शॉपाचेर वॉट एवर इट इज, तो कितें हेल्प करूंक सोदता न्हू तुका, लेट हिम डू. ओके मगो संगीता आतां म्हाका एक सांग, आतां लोक तुका खबर आसा आपणाचे पयशे पोटाचे कमी करतात. 100 रुपया, कोण 200 रुपया, कोण 1000 रुपया, कोण 200 रुपया, कोण मातसो श्रीमंत आहा जाल्यार 5000 घालीत. सारकें न्हू. त्या मनशाचे पयशे घेवन खंयसर मोबायल घेतलो, खंयची गाडी घेतली, फावो जाता गो? अजिबात ना न्हू. कितें म्हणूंक सोदता तूं तसल्या लोकांक जे दुरुपयोग करता पयशांचो? तांकां हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता, तुमी आतां घेता खरें, पण वयलो पळयता न्ही तुमी कितें करता, कोणाचे पयशे घेवन तुमी कितें करता ते वयलो पळयता न्ही. सारकें. तुमी तेका फटोवंक शकना, तुमी त्या लोकांक फटोवंक शकता आपूण अशें केलें आनी तशें केलें म्हणून, पूण तुमी तेका फटोवंक शकना. लॉयल्टी इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लायफ. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता. ना, एक्चुअली सारकें तुजें. तुमी मनशाक फोटो शकता, देवाक ना. गॉड इज अ विटनस म्हणटा पळय ते. आनी फाटल्यान चर्चूय आहा, तुमी पळोवंक शकता. त्या देवाच्या फुडल्यान आमी हें उलयता आयज. सारकें मुगो संगीता? संगीता, म्हाका खरेंच वायट दिसलें आं. म्हाका खरेंच तुमचे सगळ्यांचे वायट दिसलें. कोणाक गरज आसा पळय तेका कोणूच सराना फुडें हेल्प करपाक. आनी कोणा कडेन ऑलरेडी देवा सारकें देवान दिल्लेलें घे म्हणून आसा. ओके, लोकांनी मदत केल्लेली आसा. आयज काल कितें म्हूण सांगू, कोण मोबायल घेवंक वयता, कोण गाडी घेवंक वयता,
आनी कितें फाटी आनी आमी कोणाक हेल्प केली तेणी फुगोट्यो मारल्यो हा 4-5 दीस फुगोट्यो मारल्यो 5 दीस जाले 6 दीस जाले गणपतीचो सीझन काबार जालो तरी 2-2 हजाराचो फोक मारता आमच्या पयशांचो म्हाज्या भाव भयणीचो जे भायर कामाक आसता तेंचे मेहनतीचे घामा कसाच्या पयशांचो फोक मारतात. कितें म्हणपाचें तुमकां नालायक आलो कितें म्हणपाचें. देवान कित्याक तुजे दोळे काडून घेतल्या म्हाका बाबा कांयच खबर ना. देवा कडेन मागता म्हाका एक सांग संगीता अशें डोनेट करूंक मेळटा दोळे बी. म्हाका ते तशें जावचें ना. तशें आसलें म्हाजी भयणूच म्हाका दितली आसली न्हू व्हडली भयण जी म्हाजी आसा ती. आतां हांव समज कोणाक अशें कितें सांगून वॉटेवर इट इज थंयच्या हॉस्पिटलान उलोवन तुका डोनेशन दोळ्यांचे डोनेट करपाक ते जायना पॉसिबल ना. Actually पयलीं सांगलेलें ना म्हणून कळ्ळें. Okay. आतां हांवें चॅकअपूच करूं ना आय चॅकअप. तूं पळोवंक शकता मातशें चॅक करूं शकता आनी म्हाका सांगूं शकता. गव्हर्मेंटान करी जाल्यार ती सारकी इन्फॉर्मेशन दिनात डॉक्टर्स. प्रायवेटानूच वयचें पडटा. म्हाका वचून सारकी इन्फॉर्मेशन घेवची पडटली. ओके म्हणजे जातलें नाल्यार कितें नेमको प्रॉब्लेम आसा कितें. बरें तो मातसो काड मुगो फिगर आउट कर मुगो आमी कितें जाता जाल्यार करया. फुडें सरया स्ट्रगल करया हात पांय मारया. मारल्यात न्हू तेन इतलीं वर्सां हात पांय हात जोडल्यात न्हू लोकां फुडल्यान. आमी जोडया तुज्या खातीर हात. कित्याक टेन्शन घेताय तूं. जालें पण हांव एक सांगपाचो जर आतां समजा आतां म्हाका समजा जालें तुमच्या कृपेन जाल्यार म्हाका परत आनी डबल स्ट्रगल करचो पडचो ना न्हू. म्हणजे परत सगळें म्हाका शिकचें पडटलें तुमची ABCD तुमचें सगळें परत. अरे व्हेरी गुड प्राऊड ऑफ यू. हांव अशें आहा तेंच बरें आसा न्हू. चे तशें म्हणनाका. देवान पळय तुका हांव कितें म्हणूं संगीता तूं एवरी टायम यू विनींग. तूं म्हाजें कांयच जिखता एवरी टायम. तूं कितें 2 उतरां हांव तुका क्वेश्चन विचारता तेजो तूं अनएक्सपेक्टेड आन्सर दिता. व्हेरी गुड प्राऊड ऑफ यू संगीता. खरेंच प्राऊड फील करता हांव. ना देवाच्या कृपेन जातलें सगळें आमी ट्राय करया. रावा आतां सद्या पावस येता तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान पावस येता. आतां कितें तरी पयलीं ठिकाणो चेंज करया कितें तरी चेंज करया. आमी पुजागेर पावली. भायर पावस पडटा टणटणीत सारको. आनी पळय ही पुजाची मम्मी न्हू गे हय मगे पळय तिका बरें ना. तिका स्ट्रोक येयल्लो आसा. 2दा बाबडेक स्ट्रोक येयला तिका तुरतुरे. तुमी तर कोणी कॉल करतले संगीताक आनी अवीचो नंबर जाय म्हणटले जाल्यार तुमकां ते कशेंच नंबर दिवपाक ना न्हू गो. ना अजिबात मेळपाना. अजिबात नंबर ना. सर्च करा अवी खंय आसता तो इंस्टाग्रामार आसता फेसबुकार आसता. हय हांवेनूय कश्ट केल्ले. हांव सांगता हांवेन अवीचो ईमेल आयडी काडलो फेसबुका वयरसून. म्हाका हे खबर ना की अवी तो ईमेल आयडी यूज करता काय ना पूण हांवेन काडून ताका ईमेल केल्लो. हय तशें केल्लें तेणी बाबड्यान म्हाका. आनी हांवें ताका हांव संगीताक बाबडे वळखा पासून नासलो बट बरें दिसलें म्हाका. एवरी डे कितें नेवें शिकोंक मेळटा हांवें म्हाज्या लायफान कितें कितें पळयलां तें तुमकां सांगता. कोणाक हेल्प केली तेजो दुरुपयोग जाता तो पळयला. कोणाक हेल्प केली त्या मनीस तो मनीस फाटल्यान 12 मारता तेय हांवें पळयलेलें आसा. कोणाक हेल्प केली लोक म्हणटा अरे तो मनीस बरो न्हू. कोण म्हणटा सांग. कोणाक हेल्प केला पळय तोच म्हणटा संगीता. कोणाक हेल्प केला पळय मुगो तोच म्हणटा अरे तो बरो न्हू अवी बरो न्हू शी अंकिता अवी बरें न्हू जाणाय शी ती अशी. हें सगळें हांवें लायफान पळयलेलें आसा. ओके गायज सो तुमी आयचो ब्लॉग पयलो आसतलो आनी संगीताची स्ट्रगलींग लायफ पयली आसलेली. आमी तेंच्या घरा वचून व्हिडिओ काडलेली आसा. ओके म्हाका फर्स्ट टायम अशें जाला की जो स्ट्रगल आसा संगीताचो तेका फक्त दोगांनी पार केलो. ते आसा दिवेश दत्ता गावडे आनी नीता गोसावी. हेंकात तेची स्ट्रगलींग लायफ दिसली. बाकीच्या कोणाकूच ना. कोणीच तेका बाबड्यान मदत केलेली ना. ओके मदत करच्या पयलीं म्हाका एकल्यान तेजो एड्रेस विचारलेलो तेजो फोन नंबर विचारलेलो. तेज्या बद्दल संगीता कितें म्हणटा पळय ती ही क्लिप आयका आनी मागीर तुमकां हांव फुडें वयता सांगता कितें तें. ओके संगीता तूं कितें तरी सांगूंक सोदी न्हू म्हाका. फाटीं कोणी तरी तुजो नंबर वायट हेका न्हू बऱ्या तेका घातलेलो की बाबा हे संगीता आमच्या हेका कितें मदत करूंक जाल्यार कर. पूण जालें कितें भलतेंच जालें खंय हेका कितें जालें सांग पळय मातशें. एका भुरग्यान तो नंबर घेतलो आनी म्हाका मेसेज केली की आपूण तुका जॉब दिता तुजो हे धाड म्हणून CV. आनी हांवें CV बीन धाडलो पूण तो मागीर बेश्टो तसो चॅटिंग बीन करपाक लागलो. बेश्टे टायम वेस्ट करूंक लागलो इरिटेट करूंक लागलो खंयच्याय टायमार मेसेजी करूंक लागलो. ओके सो तें कितें म्हणूंक सोदता संगीता तूं कितें म्हणूंक सोदता. की नंबर आतां तुमी म्हाका विचारलें न्हू नंबर दिवंक काय म्हणून. हय हय हांव म्हणून सोदता नंबर नाका दिवं.
नाको दिवंक मगो नंबर. नाका. जितले तुमच्याकडे हेल्प येता न्ही हांव तुमकां ट्रस्ट करता, तुमच्याकडे हेल्प येता ती तुम्ही दिया. ओके. आणि बाकीच्यांनी म्हाका ब्लेसिंग्स दिले जाल्यार चलता, पूण नंबर नाका. नंबर नाका मगो. ओके बरें. ओके नो प्रॉब्लम. तुम्ही क्लिप पयले आसतली न्हू संगीता कितें म्हणटा ते. ताका खंय एका भुरग्यान खंय असोच हेल्प करता म्हणून नंबर घेतलो खंय आनी ताका खूब डिस्टर्ब केलो खंय. परत परत कॉल करप, मेसेजी करप, इरिटेट करप, त्रास करप. ओके सो चेडूं भुरगे ते बाबडे भियाता म्हणून ते आपणाचो नंबर शेअर करूंक सोदिना, आपणाची एड्रेस शेअर करूंक सोदिना. आसता तशें यु नो 100रांतले एक 80% लोक आसता की यु नो दुसऱ्यांक त्रास करपाक फुडें सरता. चेड्या भुरग्यांक न्हू स्पेशली चेडवांक अशें अंकिताक पसून इंस्टाग्रामाचेर घे म्हणून मेसेजी येता, तुजो नंबर दी. म्हाका केन्ना मेसेजूच येयना. जे मनीस म्हाका मेसेज करता पळय ते बरे लोक आसता. हांव तुका अशें म्हणिना सगळेच बरे आसता, पूण अंकिताक मेसेजी येता न्हू चेड्या भुरग्यांच्यो मेसेजी, मातशें नंबर दी, काम आसलें म्हणटा. कसलें काम? कितें म्हणटले लोकांक? सो अशें आसता. थोडे भितरले जेन्युअन लोक आसता, थोडे फालतुरी आसता. सगळ्यांक काय माथ्यार घेवन बसो शकना. ओके सो गायज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, ओके कोणी संगीताक मदत करूंक सोदता, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, वॉट एवर इट इज, कोणी हेल्प करूंक सोदता जाल्यार जाता त्या मॅक्झिमम प्रमाणात ताका हेल्प करची. ओके आमी बाय चान्स इन फ्युचर नेक्स्ट टायम थोड्या दिसांनी संगीताक मेळोंक वयतले न्हू जाल्यार तुमच्या आशिर्वादान, तुमच्या मोगा खातीर, यु नो तुमच्या सपोर्टा खातीर एटलिस्ट हांव कितें तरी करूंक पावचो यु नो अशें हांव तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता. आनी ह्या फावटी हांव ओन्ली संगीताच्या शॉपाचें रेंट दिवपाक पावलो, बाकीचें कांयच दिवपाक पावलो ना. कित्याक ते तुमकां सांगता की आमी रिसंटली ओके हांवें आनी अंकितान पयशे सेवींग केल्लेले व्हेरी लेस. ओके आनी तुमी पयलो आसतलो न्हू पंजाब फ्लड येयल्लो तो. खूब पंजाबी लोक जे आसा आमचे शेकडे लोक आसा तेंची घरां बुडलेलीं आसा. गरीब लोक सारके रस्त्यार येयल्लेले आसा, कोणागेर जेवण ना, कोणागेर कांय खावपाक ना, तसली परिस्थिती जाल्लेली आसा. इट्स बीन 25 days नाव, 25 दीस जाले लोक इतले उदीक भरलेले आसा घरान. ओके इतले उदीक भरलेले आसा. लोक घरा वयर रावतात, कोणाचे टेरस ना जाल्यार लोक खंय आनीक खंय रावता, रोडार रावता. आनी जेवपाक खावपाक हागपाक मुतपाक सगळ्याची तांकां त्रास जाल्लेले आसा. आनी ह्या सेगमेंटान ह्या सिच्युएशनान हांवें आनी अंकितान आमचे सगळे बारीक सारीक पयशे काडून लोकांक हेल्प केल्लेली आसा. हांवें आनी अंकितान पयशे सेवींग केल्लेले कित्याक की अंकिताक हांव एक वस्त घेवंक सोदी भांगराची, बट आमी ह्या फावटी घेवंक पावली ना. सो सॉरी. बट आमी चिंतले की यु नो कोणाक मदत करची म्हणून आनी आमी पंजाब हांवें आनी अंकितान अरावंड 1 लाखाची हेल्प केल्लेली आसा. ओके 1 लाख हेल्प केल्लेली आसा थ्रू आउट वन ऑफ माय फ्रेंड. हांवें ते पयशे थंय पावयल्लेले आसा. आमी काय पर्सनली वचों शकना, थंयसरले सिच्युएशन सारके वर्स्ट आसा. सो आमी म्हाज्या फ्रेंडांक थंय पयशे धाडून ट्रान्सफर करून थंयसर लोकांची मदत केलेली आसा. आनी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. तुमच्या खातीर आमी खंय तरी कितें ना कितें करूंक पावता. ह्या फावटी हांव संगीताची मदत बारीकशी करूंक पावलो, चड करूंक पावंक ना. बट इट इज युअर ड्युटी. तुमचो टायम हो, इट्स युअर टायम. गो अहेड आनी हेल्प ईच एंड एवरीबडी. हांव तुमकां परत एकदां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की आमी ह्या फावटी करूंक पावंक ना. हांवें म्हाजी मदत आनीक खंय केल्लेली आसा जे म्हाका करूंक जाय आसली ती. बट दीस टायम तुमी फुडें सरा आनी तुमी ताका मदत करा. ओके आनी हेच म्हणून हांव हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओचेर जर तुमी नेवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टिल देन टाटा, गुड नायट आनी